हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. आणि काल रातची बार्बेक्यू पार्टी करून झाली आमची. मजा येयली आमका. सो आता सकाळी उठले आम्ही आणि मातशें तुमकां केशवाले कुळागर मातशें तुमकां केशवाचे कुळागर दाखयता. आणि केशवाच्या पयलींच्या घरा कडेन आसा आमी सद्याक. केशव दाखयतलो तुमकां. कम ऑन बॉयज, कम ऑन. आणि हे जालें काय आम्ही वयतली वॉटरफॉलार. इन केस थंयसर वॉटरफॉलार गर्दी आहा जाल्यार आमी मे बी कितें न्हंयचेर वचत म्हणटा. आमचे थंयच वयतले न्हू, मातशे वयर वॉटरफॉल दाखयतले दाखयता तुमकां मागीर आमी. बाय बाय. हे केशवाले घर पयलींचे. आणि ह्या सायडीक पळया फूल कुळागर हा केशवालो. आणि फुलां सुद्दां बरी लायल्या हेंच्यांनी दोनाय सायडीक. आईन आनी पप्पान लायल्या ती. हांवें लायली. हाडला आतां दाखय, यो भितर दाखयता तुमकां. आणि हांगासर चपलाय लायला नजर लागावंक जायना म्हणून. भितर दाखयता तुमकां. सांग कोणली झाडां ती. माडयो लायला आमी लॉकडावन लागलेच. ही मिरयाची झाडां आमची. मिरया म्हारग जाणा आहे. 600-700 किलो जाता. कितले रुपया किलो? 700-800 रुपया आसतली. 100 रुपया. काल पप्पा सांगतालो दिसता. 100 काय 700. माडयाची झाडां रुजयल्या इथे. यो तुका हे दाखयतले. आणि केशवाला घरा फाटल्यान एक निरफणसाचें झाड हा मस्त. ते दाखयता तुमकां आमी आतां. पळय माडयो रुजयल्या. थंयसर सगळ्यान लायतली मागीर. थंयसर लायतली खंय. फूल प्लेस आहा न्हू ती. हे आमचे निरफणसाचे झाड. आता धाकटे आहा ते अजून जावंक ना. ते जातले एक चवथी कडेन सारखे बरे जाता. आता धाकटुले आहा न्हू. तरी बरी जाल्या. निरफणस सगळी सुपारीची झाड आहे. तोडणे आहात आमच्या हय फुडें पासून माडी येता. मोर न्हू तो. सो आता आमी डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करतली पयली आणि मागीर मेळटलें तुमकां. सो आता आमी ब्रेकफास्ट करता. आयज ब्रेकफास्टाक आसा वाळींची भाजी, पुरी आणि हांवें म्हाका चिप्स घेतल्या थोडे. आत्तां करून जालें. भाजी हांवें केल्या, पुरी हांवें भाजल्या. हेणी ऑलरेडी खावपाक स्टार्ट केलें. भूक लागला म्हाका. काम करतलो. केशव ब्रेकफास्ट करून हांगा कामाक लागला. क्लीन करता खंय हांगासर. आयज कामां करतलो थोडी, मागीर आमी वयतली वॉटरफॉलार. 1 hour later. सो फायनली दिपा येयला घरा आणि आमी आतां भायर सरल्या वॉटरफॉलार वचपाक. दिपा घेवन वयतले आमकां. गायड आमकां तो. कित्याक न्हू गायड बी म्हणटा तेका. तूं पावला हरशी पयली? कितल्या फावटी? एकूचदा गेल्ली आमी. बेस्ट आसा. आतां डायरेक्ट पावले काय मेळटली तुमकां आमी. आतां आमी तिगाय भायर सरल्या वचपाक. आमच्या शेतासून वचोंक मेळटा. केशवान कोयती घेतल्या हातीन. कित्याक ती खबर ना म्हाका. टायगर बिले टायगर. आणि आयज दिसता म्हाका चडूच लोक गेला थंयसर. 100 वयर तरी लोक आसतलो. हांगा पळयात व्यू चड बरो हांगा. तुका खावपाक कितें घेतले ते काय आमचे शेत सगळे. हांवें चिप्स घेतल्या. हे शेत आणि दिपा आमकां सांगताले आत्ता वाट एक देवूळ मेळटा म्हणून. खंयचें देवूळ? सत्पुरुषाचे देऊळ मेळटले. तत्पुरुष. सत्पुरुष तेवूय दाखयतले तुमकां आमी. दिपाक कितें सांग. सांगताले सांग. ते 13 सेंचुरीचे देऊळ ते सत्पुरुषाचे म्हणटा. आणि अशें म्हणटा की प्लेग डिजीज आयल्लो तातून हो फूल जे विलेज आसा ऑलमोस्ट लायक 4 विलेजीस डिस्ट्रॉय जाल्लेल्यो. तातूंत एक सातेली म्हणून आसा आणि तितून 60 घरां आशिल्ली पयलीं. आनी ते स्टील टेम्पल एक्झिस्ट आहा बट मातशें ब्रोकन कशें आसा. फायनली जंगलान कशी पावल्या आमी. पावली कितें न्हू इतल्या बेगीन. ए वाव, हांगा फोटो काडया न्हू म्हाजो आनी दिपाचो.
वा हांगा पळयात ही न्हंय न्हू तुमची गाय हांगा सुद्धा पळया वाटेर वयताना तुमकां न्हंय मेळटली आनी चड बरी आसा ही आनी उदक दाखयता सारकें क्लीन आसा पळयात कितलें क्लीन आसा उदक आणि आम्ही वाटेक वयताना आमकां गांवठी मशरूम दिसले पळय गांवठी मशरूम आणि ती लोकांक खूब लायक आमच्या गोंयकारांक हळमी हळमी म्हणटा तेका हळमी ती पळय दोगांय हळमी पोवन येता इथे एक अर्दे वर कशें लागता हांगासून वॉटरफॉलार पावपाक वॉकिंग डिस्टन्स आयज मात चडूच गर्दी टेम्पो ट्रॅव्हलर बी गेल्या कित्याक आयज संडे न्हू सगळ्यांक सुटी आसता आनी विकेंडारूय आसता लोक इतले ना सॉरी वीकडेजारूय आसता लोक इतले ना बट आयज विकेंड सॅटर्डे संडे म्हणल्यार चड गर्दी पडटा थंयसर पावले काय दाखयता तुमकां कितलो लोक आसा तो थंयसर बी कोण आसना न्हू हांगासून मदींच भायर सरोंगा फुल जंगल वायब्स सो टेम्पल जे टेम्पल आमी तुमकां सांगलेले पळय ते टेम्पला कडेन पावले आमी आतां होय होय ancient सो आता आम्ही ते ब्रोकन टेम्पल ते पोवन भायर सरल्या आणि परत वयता वॉटरफॉलार वचपाक भायर सरल्या आणि यो तो अळमीच सोदपाक उरला आता अळमीन पोवन पिसावला जीव केशवाचा केशव पडलो जाम हांव आनी दिपा आसा अजून मातशी चडटी बी न्हू म्हणून मातशें जीव जाम जाता आवय गे ट्रॅकर काय फिरताय न्हू ह्या जंगलान तुका खंय वच लागता कॅपाची गरज आहा हांगा टॅनिंग जावपाक जायना म्हणून हाय करात न्हू हाय आनी कितलो टायम हांगासून 5-10 मिनटां सो फायनली पावली आमी वॉटरफॉला कडेन देंवती आसली मातशी थंयसर सो रिकॉर्ड करूंक ना आमी आनी लोक पळयात दाखयता तुमकां हें कितें केलां लोक पळयात सगल्याक पडला एपे लोक पळयात रावला हांगा या संडे न्हू म्हणून चडूच गर्दी जाली हांव आनी दिपा आतां उदकान येयल्या भितर तुमकां वॉटरफॉल दाखोवपाक लागींच्यान ते फुडल्यान मातशें डीप आसा बट आमी फुडें वयची ना सो हांगासर गर्दी खूबूच आहा सो आमी
दुसऱ्या वाटेन वयता न्हावपाक. इतल्या गर्देन दिसते वाज येता आमकां. अजून फोटो काढपाक केशवाक वाट खबर आसा खंय केशव व्हरता आमकां आनी म्हाका घातला फुडें. कित्याक मातशी तरी हे जाय केशवान 2-3 फ्रेंडां हाडल्या आतां आपल्या वांगडा. आमी वयता त्या प्लेसीर व्हरपाक. पळोवया कशी आहा ती. चॅनलाक सबस्क्राईब करूंक घालतो डायरेक्ट. हे पळय जॅम जाले. जाम जावं ना तू शाणू धांवताय घ्याक तो फोन सुद्धा शेवटून दिलाय ना. हल्लो फोन सोड. आणि आता कॅब बी काढून उडयले काट्याने बी शिरकता हांगासर सगळे. ही हांगा बरे येता फोटो. पावता केशव हांगा फोटो बरे येता आमचे काढ आमी बिचच्या पयलीं. फायनली येयली हांगासर न्हावपाक. थंयसर चड क्रावड आसलो म्हणून आमी रावंक ना आनी शाळो पयली गेला पळय. केशवान पावन तू उडकी मारली हांगासर. बरें हांगासर डीप ना चड. बरें हांगासर चड कोण ना लोक. वॉल्यात नाका मरे पिसो सुटला कितें केस वॉले उरता रे तेका काल ते गणित खबर काय फायदा नाही पाहतो लागना तो वताक रा फाटर आण हे बॉल बस रेस सो आमचे फोटो बी काढून जाले. आता आम्ही डायरेक्ट तुमकां नावन बी मेळटली. बाय बाय. हांगासर हे पेबल्स आहा ते चड बरे दिसता आनी आमी चिप्स बी घेवन येयला हांगासर खावपाक पिठे स्नॅक्स. एन्जॉय करतली आतां आमी जेवण. कितें करताय? पिरामीड म्हणटात. कितें व्हडलें पिरामीड जाला तर हे. ऑन केला ऑलरेडी. मच्छर कशे कोण चावता. माझं जातलं तुमकां. ही दोगां कितें तरी पिरामीड करता. पिरामीड जाम जाले. भूक लागली. आता आमी घरा वयतली एक 5-10 मिनटांत. सो फायनली आमचो बारीकसो पिरामीड कंप्लीट केला आमी आनी आतां भायर सरता आमी कित्याक जेवणाचो टायम जाला म्हणून. सो फायनली आमी जंगलांतल्यान भायर सरल्या आनी मस्त एक्सपिरियन्स जाल्लो. सो आमचो ब्लॉग तुमकां आवडलो आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा. A few moments later. सो फायनली वॉटरफॉल एक्सपिरियन्स करून येयली आमी. लायक एक्सप्लोर करून येयली आनी वॉटरफॉलाच्या जाग्यार आमी रावंक ना कित्याक चड गर्दी आसली थंयसर आनी दुसरे कडेन आमी बरी प्लेस सोदून थंयसरूच एन्जॉयमेंट केलें आमी हांव दीपा आनी केशवान. सो आय होप तुमकां आयचो व्लॉग आवडला आसतलो. सो आमचो आयचो व्हिडिओ आवडलो तुम्ही आमच्या चॅनलाक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मोग असो काय कारण बाय बाय. भूक लागल्या. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. आता आमी जेवतली आनी डायरेक्ट घरा वचूंक भायर सरतली. बाय बाय.